स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान करता गौरव विनयान आदर पूर्वक स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत समाज बांधव सर्वजन नतमस्तक अति श्रद्धेन समाज बांधव सर्वजन नतमस्तक अति श्रद्धेन पुनरपि नमता भक्तिन करता खुशीन स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत
चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान करता गौरव विनयान आदर पूर्वक स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत समाज बांधव सर्वजन नतमस्तक अति श्रद्धेन समाज बांधव सर्वजन नतमस्तक अति श्रद्धेन पुनरपि नमता भक्तिन करता खुशीन स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलले स्वागत स्वामी स्वागत नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान नूतन चेतन हरुषान पुलकित दयान करता गौरव विनयान आदर पूर्वक स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत
नाव अपेल वैदिका ना सोमालगी दक्षिण घेवच्या वैरेव का अनंत भट माम कोच्ची हरि श्रीनिवास भट बंटवाल रविंद्र भट मंचकल श्रृंगेरी रामचंद्र भट्ट थाने हरीश भट्ट न्यू दिल्ली प्रकाश भट्ट चेम्पी रंजन आचार्य मुंबई संदेश भट्ट उडुपी गुरुदत्त भट्ट चेम्पी बी के हरीश भट्ट बैंगलोर कृष्णदास भट्ट बैंगलोर बालकृष्ण भट्ट पेरम्बावूर राघवेंद्र भट्ट मुंबई रमेश भट्ट मैंगलोर चंपी मोहनदास भट्ट मुंबई रामनाथ भट्ट कोच्चि दिनेश वाद्यार कोच्चि प्रभाकर भट्ट कोच्चि उमेश भट्ट कोच्चि श्रीकांत भट्ट मुल्की भरतेश भट्ट कटपाड़ी गुरुनाथ भट्ट चित्रापुर जगदीश नायक दुर्गा प्रसन्न शुक्ला श्रेयस पंडित आदित्य बेलसे हरिदास शिवगोपाल भट्ट अलदंगड़ी अश्वथ भट्ट हट्टंगड़ी अनंत भट्ट दीपक उग्रानकर शंकर भट्ट नारायण कडले प्रकाश हरिदास शैलेश चंदावर कृष्णा ज्ञानेश्वर सर्व वैदिका न बुरी दक्षिणे एक वैरेव का वैदिक पुरजन वो कार्य बुरी दक्षिण घेव का
ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸುವೆನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವ್ಯಾಸ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रथम धावनु विराजमान भगवान श्री वेदव्यासाला चरणकमलांक साष्टांग प्रणाम करनो। श्री काशी मठाधीश काशी मठाचे संस्थान आराध्य देवांक श्री व्यासरघुपती नरसिंहदेवाक तशींची चित्रापूर मठाचे संस्थान आराध्य देवांक साष्टांग प्रणाम करून वृंदावनस्थ परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलांक साष्टांग वंदन करून विराजमान श्री काशी मठाधीश श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले तशींची चित्रापूर मठाधीश सद्योजात शंकराश्रम स्वामीले चरणकमलांक साष्टांग प्रणाम करून वांगा आयच्या कार्यक्रमाक आयल्यांक स्वागत करचे खातीर स्वामीले अनुज घेवन स्वागत करता। व्यास मंदिर ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ जावन 35 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ जाले। ह्या वर्षाचे वर्धंती भारी विशेषारी विजृंभणेरी उभय स्वाम्याले उपस्थितीरी संपन्न जाल्लेलो आसा। आयच्या सभा कार्यक्रमाक वांगा उपस्थित आशिल्ले विराजमान आशिल्ले उभय स्वामींक हांव साष्टांग प्रणाम करून स्वागत करताची वांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व समाज बांधवांक तशी वैदिक वृंदांक पुनः स्वागत करता। परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान आमगेल्या सारस्वत समाजाचे पुनरुत्थान जावका म्हणून सांगून डेल्लींतू सारस्वत संस्कृती भवन अनुग्रह केले। तशींची विश्व सारस्वत फेडरेशन तांणी एक संस्था समेत अनुग्रह केले। ಒಂದು एक 2-3 वर्सांनी एक 3-4 वर्सां जालें तांतो आमगेले विश्व सारस्वत फेडरेशन मस्त रितीरी समाजमुखी कार्यक्रम सकट घालून येवन ಒಂದು 2 सम्मेलन जाल्लेलें आसा। औंदूचे सम्मेलन विशेष रितीरी आमगे हरिद्वारांतू संपन्न जाल्लेलें आसा। उभय स्वाम्याले उपस्थितीरी हो कार्यक्रम भारी चंदायर जाल्लेलो आसा आनी आमी हो मुखारसून समेत आमगेले सारस्वत समाजाचे पुनरुत्थान जावका म्हणून सांगून अनुग्रह आशीर्वाद आनी मार्गदर्शन आमी स्वाम्यान करता म्हणून सांगून पुनः स्वाम्या लेगीत आमी प्रार्थना करताची। औंदूचे एक विशेष म्हळ्यार उभय स्वाम्याले उपस्थितीरी औंदूचे वर्धन दिवस भारी विजृंभणेर जाल्लेलो आसा। चित्रापूर मठाधीश स्वाम्यान हांगा येवन मोक्काम दिवन हांगा आमकां स्वाम्याले आनी देवाले सेवा करचेक अवकाश दिल्लो आसा। आमी वेवस्थापक समिती परदावन मस्त मुतुवर्जी घेवन आमी स्वाम्याले सेवा करचेक साम केलेलो आसा। आमी केलेले सेवेंतू स्वामी प्रसन्न जाल्ले म्हणून सांगून हांव आश करता आनी आमी केलेले खंयचेची एक सेवेंतू चडकी उडकी गोत्ता सोदकी गोत्ता शिकी कसली आमी चूक केलेली आसल्यार स्वाम्यान क्षमापण दिवका म्हणून सांगून निमून घेता। तशींची मुखारसून आमकां अनुग्रह आशीर्वाद करता आनी प्रति वर्स हांगा येवन मोक्काम करून आमगेले स्वाम्याले आनी देवाले सेवा करता तशी अनुग्रह करता म्हणून सांगून आमगेले वेवस्थापक समिती परदावन पुनः विनंती करताची मुगेल 2 उत्तर स्वागत हांव स्वाम्याले पादाक अर्पण करता।
मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय गुरु समान कोणी नाही निरंतर गुरु समान कोणी नाही निरंतर गुरु स्मरण करा निरंतर गुरुपाद स्मरण ते भवतारण गुरु प्रसादु तो ज्ञाना कारण गुरु वचन ते वेद प्रमाण गुरु वचन ते वेद प्रमाण गुरु उपदेशुची सर्व दर्शन गुरु उपदेशुची सर्व दर्शन गुरु स्मरण करा निरंतर गुरु समान कोणी नाही निरंतर गुरु स्मरण करा निरंतर गुरु महिमा सांगताती वेद पुराण गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा सांगताती वेद पुराण गुरु विन रक्षण असते कोण गुरु विन सद्गुरु विन रक्षण असते कोण गुरु अंतर्गतु मूल नारायणो गुरु अंतर्गतु मूल नारायणो गुरु कादिकरा भक्ति नमन सद्गुरु कादिकरा भक्ति नमन गुरु कादिकरा
भक्तीन नमन गुरुस्मरण करा निरंतर गुरु गुरु समान कोणी नाही निरंतर सद्गुरु समान कोणी नाही निरंतर गुरु समान कोणी नाही निरंतर गुरु स्मरण करा निरंतर गुरु स्मरण करा निरंतर गुरु स्मरण करा निरंतर गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज 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 जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज 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 जय जय गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की बोलो सद्योजात शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज की चित्रापुर संस्थान की जय संतो श्री गुरुदेवता वरप्रसाद सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्यरुद्राभिवृद्धिरस्तु
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रथमतः हंगाचे आराध्य देवु भगवान वेदव्यासालय चरण कमलाक साष्टांग वंदन करता हूँ। तशींची आज हंगा उपस्थित शिले आमगेले परम पूज्य गुरुवर्य श्रीमद सैमींद्र तीर्थ स्वामी दिव्य चरण कमलाका वंदन करता। तशींची परम पूज्य गुरुवर्य सद्गुरु श्रीमद शंकराश्रम सज्जोदास शंकराश्रम स्वामी दिव्य चरण कमलाका वंदन कोरनु दोन्ही उत्तर उलोचका प्रयत्न करता। आज एक होड दिवस आमका कसले म्हळ्यारी वेदव्यासालय प्रतिष्ठ जलन एक दिवस तेमे आज विशेषतः दोन्ही स्वामेले उभय हंगा स्वामेले एक उपस्थिती त्या मात्र आज चित्रापूर मठ स्वामी जलर एक विशेष जलन दिवस कसले म्हळ्यारी तंगेले गुरुंगेले आज आश्रम स्वीकार दिवस तंका मार्च 1 म्हणटने केन्ने एक विशेष जलन तंका ते दिवस तंका विशेष म्हणटने सांगिलास तशी हे पूरा आज ಒಟ್ಟು जलनास कसं की आमगेले एक परम सौभाग्य असले एक अवकाश आमका आज हरिद्वार तसले एक क्षेत्र अंतू मेळनास दोन्ही उत्तर उलोक आगिच्छु पवता आज विशेष जावन हांव सुदीन स्वामी उडगास काडका कसले म्हळ्यारी तंगेले उडगास काणी म्हण जाल्यारी आमी कृतज्ञ जाताची कसले म्हळ्यारी पुरा दिल्लन तसले महान स्वामी तन्नी आज आमको तस हरिद्वार म्हळ्यारी मायापुरी म्हणून हांगाची मोक्ष नगरी आहे आमका उत्तराभिमुख केलेलं कोण आहे सुधींद्र तीर्थ स्वामीन कसं का तांणी मस्त पेट तांणी सांगिलास आमगेले जीवनांत आमी पुरा कसं की पुरा कोरनो एक गृहस्थाश्रम जत्तरी वानप्रस्थकी संन्यासाश्रम ते हंगा आमी येवन करत असले एक अवकाश आमका स्वाम्यान दिल्लस तांणी सांगिलास अत्यंत सूक्ष्म जावन जाल्यार सांगिलां आसतना कसं म्हळ्यारी कोणेय पुणी हांगा उत्तर वयांत हांगा येवन साधन करका नाम जप करका व्यासोपासन करका लास्टाक तांणी शरीर त्याग करता म्हणजे जाल्यार हांगा ताका एक वेवस्था कोण स्वाम्यान दिल्लनस तांगेले कितले व्हड मन पळयाच तेवे आज व्यास प्रतिष्ठा म्हळ्यारी ताका दोन अर्थ आसा एक प्रतिष्ठा म्हळ्यार देवान प्रतिश्ठ केला म्हणून अनेक कसं म्हळ्यारी आमगेले गौरव वेदव्यासाक एक गौरव दिल्लो म्हण जाल्यार ते आमगेले स्वाम्यान सुदीन तीर्थ स्वाम्यान इत्याक कसले म्हळ्यारी वेदव्यास म्हळ्यार देव ज्ञान लोप जातना देव वेदव्यासाल रूपार येवन कसले म्हळ्यारी ज्ञान ना म्हण जाल्यार कसलें ना आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्यान मस्त पेटी सांगिल्लें आसा ज्ञान म्हळ्यारी सूख कहें अज्ञान म्हळ्यार दुःख कहें तुमगेले कितलें दुड्ड आसुं कितलें संपत्त आसुं कसलें आसुं ज्ञान ना म्हण जाल्यार ताका कसलें वॅल्यू ना तें भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा तेंची ज्ञाना बशी होड कसलें ना म्हूण तशी आमगेले स्वाम्यान आमकां संपूर्ण अनुग्रह केलेलो आसा कसलें म्हळ्यार तुमकां हांगा हरिद्वारा येवन व्यासोपासन करचें म्हळ्यार कसं म्हळ्यार वेदव्यासाल उडगास करचें तांगेलें नाम संकीर्तन करचें तशी निरंतर एक उडगास करच्याक एक वेवस्था हांगा आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्यान कोण दिलेलो आसा तशें न्हू आमी निरंतर तांकां उडगास काडका म्हूण आनी हरिद्वार नगरी म्हळ्यार तशी हांगा एक मोक्ष नगरी तशी आज आमी पुरा हांगा मेळ्ळेलो आसाची आनी सुदीन स्वाम्याल विशयांतू अनेक विशय हांव सांगता म्हणलें कसलें म्हळ्यार आमगे सुदींद्र स्तवनमंतू एक आसा श्रुती धर्म विरोधी जनान पियो मृदु भाषणत हरिभक्ती युतान म्हण हें कलियुग हांगा श्रुतीक विरुद्ध जावन मस्त लोक धर्म विरोध जाल्यार स्वामी कशें म्हळ्यार तेंगेलें तें पुरा पळयन अशी तांकां तांणी धर्म विरोधी असल्यार चंद कोण सांगून घेवन तांकां धर्म कार्य करूत आसले स्वामी तांणी तशें केलेला तसलें एक महान स्वामी सुदींद्र तीर्थ स्वामी तशी आज हांगा वेदव्यासालय प्रतिष्ठा वर्धंत जाला दोन हत्तांनी दोरी दोळ्यान पळोवच्याक पावना कसलें म्हळ्यार उभय स्वाम्यान आज वेदव्यासाक अभिषेक केल्लें तेंच आमगेले समस्त आज समाजाच्यांनी हांगा येवन पावचें जायन जाल्यार आज लाईव्ह तांणी पळयलें आसा हाजे टेलिव्हिजन मुखांतर आज हांव लेखता एक व्हड एक
विषय कसले म्हळ्यार दोन स्वामीन ओट्टू जावचें आनी एक हाजे निमित्त कसं येता म्हळ्यार आमगेलें सारस्वत समाज आमी एक आमगेलांत एक संघशक्ती येता आमगेलांत एक प्रीती विश्वास वाडटा हांव आतां पळयल्या प्रकार लास्ट 7-8 दिवसांतू संमेलन म्हळ्यार प्रेझेन्सांत हांव पळयलें कसं म्हळ्यार आमी चित्रापूर मठाचे शिश्यवर्ग आनी काशी मठाचे शिश्यवर्ग भारी अन्योन्य रितीरी एक ओट्टू जावच्याक एक अवकाश तंगेल जाल्यार पद्दती आमगेल पद्दती त्यांनी कशें देवा पूज करता हें पुरा एक पळोवच्याक एक अवकाश हें अवकाश कोण दिलें कोण म्हळ्यार खंडीत हांव लेखता त्या सुदीन स्वामील अनुग्रह कसले म्हळ्यार त्यांनी वेदव्यास हांगा प्रतिश्ठ करनी म्हण जाल्यार आज आमी हांगा हरिद्वार येनाशिल्ले आज असले एक कार्यक्रम जायनाशिल्लो असले एक सारस्वत जनाल एक संगम हांगा जायनाशिल्लें हांव लेखता हाका पुरा कारणीभूत जालें सुदीन स्वाम्याक हांव आपस शिरसा वंदन करता तांगेलें आमी स्मरण करपाची जालेलें एक विशय तशी आज ही हमस्तुलाचें वचन कसलें म्हळ्यार स्वामीलें आशिर्वचन आसा गुरुलें अनुग्रह जल म्हण जाल्यार संपूर्ण कार्य साध्य असं म्हण आमगेलें पुरा शास्त्र सांगता तशी हांव लेखता आज ही स्वामेल एक कृपा दृष्टी आमगेलें उभय स्वामेलें कृपा दृष्टी आमगेलेर पडलेलें आसा आमगेलें जीवन खंडीत सार्थक जल म्हणून हांव हे संदर्भार सांगून स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करता म्हणून हे संदर्भार सांगून हांव 2 उतर हांगा राबयता कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधराम् आपीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीभवानीशङ्कराय नमः श्रीमात्रे नमः अत्यंत मधुर हा प्रसंग आनंदाचा अनुभव जाता असा एक विलक्षण आनंदाचा अनुभव जाता असा सारस्वत संमेलन हांगा आयोजित केलेलं आहे तदुपलक्ष आम्ही हांगा येवचे आशिल्ले हांगथान मागीर कालीची की पैरी दिल्ली प्रस्थान करचें आशिल्लें मागीर काशी मठाधीशांनी स्वाम्यांनी 2 फावट लोकांक पेटोवन सांगलें हांगा वर्धंती उत्सवूय आसा हरिद्वारांतू सो थंय वचे बदलाक हांगा राबया म्हणून आमकां चिके दाक्षण आशिल्ली संकोच आशिल्लो कलमेरी कार्यक्रम चलता ती पुजा हवन इत्यादी चलता आम्ही असल्यार तांतू आमचेरी लक्ष वेवस्था करता इत्यादी कशी जातलवा म्हणून आमकां दिसतालें जाल्यार आयल दिवस धरूची देवदर्शन करयलें आनी स्वयं कले म्हणल्यार हें शरिराचे धर्म म्हणटा ती जाल्यार बिकॉज ऑफ दी चेंज इन वेदर इत्यादी त्रास जाला शैत्य जाल्या ताप आसा हांसताची इतलं गोमटी एक व्यवस्था केली व्यवस्था तुमी केली हो रांदप आनी सगळं व्यवस्था केली जर आमकां एक आत्मीयताचो अनुभव जालो स्वाम्यांनी लक्ष दिलेलें मी ती सहज जाता सो आमकां मस्त खुशी जाता असं वस्तुतः आनंदाचो अनुभव जाता असं नैसर्गिक हांगा एक कले प्रकृती सौंदर्य असं एक स्वच्छता असं तांतू तें मोक्ष नगरी जावन एक स्पंदन तांतू गुरूंक गेलें एक श्रेष्ठ आचार्यांक गेलें सानिध्य तांगेल मार्गदर्शन तशी वातावरणांतू हे सगळे कार्यक्रम जालेले समाजाक घेवन आनी धर्म आध्यात्म घेवन हे जालेले कार्यक्रमांत भाग घेवच्याक मस्त खुशी जाता असो हे संस्कार समाजाचेर पडटा ती
आणि सुसंस्कृत समाजाचं परंपरागत अनुग्रहीत समाजाचं म्हणून ते बरं संस्कार परत प्रबुद्ध जाता ती क्रियान्वयन जावच्या सूर जाता संघटन जाता संस्कार पूर्वजन्माचे असता ती संस्काराचे कणसांगचे आमगेले एक आनी एक व्हड ऋषी तुल्य आचार्य आशिल्ले सदाशिव ब्रह्मेंद्र म्हणून संस्कार नवे आमी दिवयता ती मे मासांतू मठांतू शिबीर चलता मेहताबळ चेडवांक रज आसता एग्जाम्सान जाल्लेले आसता ती तशीची यज्ञोपवीत संस्कार आनी गुरुबलनी पळोवन त्या वेळार मठांत आसता ते सांसान वटू येता ती 8 वर्साचे 9 वर्साचे कार्यक्रम 2 दिवसांचो आसता क्षौरण केलेलो आसता आनी मागीर ते हवन आनी कोरका बसल्यान ती दळून वचोल्यान ती एक फक्त 3 की 4 आशिल्लीं आमी चिके दूर बसची न्ही पळयता आशिल्लीं मागीर आमल्याक आशिर्वाद घेवच्या येता ती ते लास्ट हवन जाता आसा ते धुवरू दोळ्यान तूं नांका वचून जायद भट्टू सांगता आसा आतां तुगेल मुंजी जाल्या वय वय आतां तूं व्हड जाला वय आतां उच्चिश्ट आनी उश्ट्यांनी खावच्या जायना कल्ल म्हळ्यार वय 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 करता आसा ती अचानक तांतू एकलो ना म्हणून उठयलो खंय जाल वया म्हणून मागीर ताका सांबाळ्ळें मागीर आयलो तो मंत्राक्षर घेवच्याक न्ही निमगेले कल जालता वळी ताका सांगता आशिल्लें खंय भट मामू आतां व्हड जाला आतां तूं भट मामाल घार राबून वेदाध्ययन कोरका तें आयकना पूण ना घार वचचें आमकां भारी आश्चर्य जालें एक कळपणी लक्ष दिवन आयकत आशिल्लो म्हणून सगळें भंय जातना जाल्यार तशी हे सदाशिव ब्रह्मेंद्र सान्न प्रायेतून तांगेलो पुरो संस्कार आशिल्लो तांगेलो जातक आनी दाखयलें आनी एक व्हड ज्योतिशान सांगलें खंय हो हागल संन्यासा योग व्हड योग ही जाता आवस बापूसूंक कळवळो वग्गी विवाह करून सोडया म्हणून तयारी केली तेका ते अंतपटस्त विवाहांतूय आनी त्या वेळार वैदीक सांगतात वरस सावधान म्हणून राबला एक पण जालें दुसरें पण तिसरें पण तो वरस सावधान म्हणटा वर नाची ते धांवन वचून सावधान जालो खंयचे संस्कार जागृत जाली जाल्यार सार्थक केलो अयो ही जबाबदारी नाका म्हणून तशी न्ही आर्थान जाता पळय लग्न कोण घेतल्या कोण म्हणजे चेडवां नाका ती अशी सुद्दां एक परिस्थिती आसा आयकले बरे संस्कार न्ही धन्यो गृहस्थाश्रम आधार जावन आसा ब्रह्मचर्य आश्रमांत आशिल्ले दुसरे अतिथींक वानप्रस्थ संन्यासांक सांबाळतलो कोण गृहस्थाश्रम बट तांगेलें तें उच्च वैराग्य आशिल्लें परम भक्ती श्री रामचंद्र मेहरी अपार भक्ती तांगेल चरणांतूंची हांगेल चित्त लीन जालेलें साधक अवस्थांतू ती विचरण करतालीं तप तप स्वाध्यायू अध्ययन तप अत्यंत विरक्त मागीर तांकां धोरण मारी मठाधिपतीन केलेलें तर ताजे पयलीं साधक अवस्थेंतूं विचरण करतना एक पंता मस्त वत आशिल्लें शेतांतू खंय कितें वता आशिल्लीं भ्रमण करता आशिल्लीं ते केदार म्हणटा ती दोज 2 rows ऑफ सँड ऑर मड आनी चॅनल शें करता तांत उदक वता आनी ओपन करता ती ते शेतांत उदक वता ताका ते केदार म्हणटा ती सो एक झाडां मुळांतू ते केदारांतू मात अशें दवरून उशिशें करून विश्रांती घेता आशिल्ली ल्हानपारां ते शेतांत काम करता आशिल्लो लोक तांगेली जेवणा वेळू दनपारांचो घार वता आशिल्लीं तांगेली आशिल्ली लागींची वतना हांकां पळयलें आसतना अशीचे कोणें संस्कार असे नमस्कार करचे की तांगेले कल संस्कार कल की सो तांतूळ एक कडेन बायल मनशान म्हणलें संन्यास घेतला जाल्यार आजून एक उश्य जाय जालें तांकां समजलें अरे चूक जाली वे आजुनी कितें सुखेच्छा आसा वे म्हणून चिक्के दोगूय येवन नाल्यारीच माथी दवर न्ही जाली एक अर्द तास 25 थोडे वेळान परत ती वापस आयली कामार लागता अशें न्ही तिणें पळयलें आनी चिके पोजिशन चेंज केल्या
संन्यास घेतल्या खंय जाल्यार अजून एके लोकां कडेन म्हणल्यार चुई जाता खंय केल्यार चुकीपण अशें आसता. सो आमी केन्ना संस्कार प्रबुद्ध करता म्हणटा ती शास्त्रोक्त संस्कार केले आसत की ते जागृत करूंक श्रुत्यैक परायण श्रद्धा दवर न्हू मागीर हें हांव करता म्हण तशें एक गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी श्रद्धा म्हकले विश्वास आसता. लौकीक स्तरार आमी विश्वास वापरता ती ह्या मनशाचेर विश्वास आसा हात सांगात केले एक बिजनेस ट्रान्झॅक्शन कोरयेद इत्यादी. श्रद्धा म्हकणे गुरु आनी शास्त्र वचनांतू अत्यंत आस्तिक्य अस्ति इति भाव आस्तिक्य बुद्धी ताक श्रद्धा म्हणटा ती. कले गुरु आनी शास्त्र वचनांतू लौकिकैकले उपदेश मेळू फाव आसा. जो पारमार्थीक कसलो उपदेश आसता तो आनी खंयचे प्रमाणान सिद्ध जायना. देव दिसल्यार हांव देवाचेर विश्वास करता म्हणटा लोकांक श्रद्धा म्हळ्यार तांची आमचें साध्य ना. अतिंद्रिय आसा मनाचें सुद्दां बरें जावन आसता तें तत्व ताजे बोध खंय थान मेळटलो और ताजे दिकान वच का कशी उपासन करका इत्यादी खंय थान मेळटलें. शास्त्र प्रमाण आनी खंयचें शास्त्र एप्लिकेबल म्हणटा ती साधकाक कोण दिवपले गुरू. सो गुरू आनी शास्त्र वचनांत अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी दवरून ती कसलो संस्कार दितात की तें जागृत करून मुखार वचची एक प्रणाली आमगेली. सो तांतू उपदेश सुद्दां मेळ्ळ्यार ग्रहण करचें एक सामर्थ्य आसता. म्हणूची कितलो उपदेश दिलो अर्जुनाक कृष्णाने. एक विचित्र परिस्थिती जीवनभर एक सखा मित्र जावन आशिल्लो वरेण्य जाल्यार कृष्ण कल्की अलौकीक आसा जाल्यार आपणालो मित्र म्हण तशी भाव नाशिल्ली. कुरुक्षेत्रांत एक परिस्थिती आयली कसली करता म्हण कळना शिष्य ते अहम म्हणून शरण वचना फुडें थंय कोण एक व्यक्ती कृष्ण परमात्मा नारायण स्वयं उपदेश तुमच्या सूर करता. श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच सर्वत्र. पयले अत्यंत लौकीक उपदेश येता. हे अर्जुना तूं अशी धांवन वचल्यार तूं आतां कसली एक वैराग्य येवन युद्ध अनर्थकारी जावन आसा म्हण तूं आतां कसली एक विचार करतस तूं सोड वचल्यार हे सगळे पांडव खलास जातले आनी मागीर सगळे लोक हांसतले तुका. आपणे पळोवन वचून तें तुका सहन जायच ना. तुका एक तर स्वाभिमान आसा तुगेल कर्तव्य तूं करी. लौकीक उपदेश त्या क्षणाक कसलो जावं का कल्मा तो भयंकर विचलित जालें तागेलें चित्त. तशें त्याच अर्जुनाक चिके समाहित जायना फुडें आनी कसलें आनी कल करता हांवें म्हण निमगूंचें एक सामर्थ्य याना फुडें कितलो गमटो उपदेश. तवळ तुल्य निंदा स्तुती म्हण सांगलें. कोणाली स्तुती आसा निंद आसा ताजे दिकान लक्ष दिवचें ना. आपणाल कर्तव्य करचें आत्मवान जावन करचें गुरूंगेल जावन करचें म्हण तशें उपदेश सुद्दां दिला. पयलीं तर दिलेलें असल्यार कल उलयत तसो म्हण जावचें ना. प्रचोदन करून मागीर उपदेश दिवचें. तशी तो उपदेश प्राप्त जाला भक्तिमक असलें आत्ममक केल्लें आमगेलो कसलो संबंद आसा देवा सांगत तो प्रथम संबंद मागीर दुसरें सगळें व्यावहारीक. एक जन्म घेतला आनी तो संबंद. सो तो एक संबंद कशें तो वाडोवचो इत्यादी सगळो उपदेश दिला. उपदेश दिना फुडें सुद्दां मागीर कृष्ण निमगीता हांव सांगिल्लें कच्चित एतत् श्रुतम हांव सांगिल्लें कली आयकल्लें तुवें आयकलेल्याच अर्थ जाल्लें तितलें एक आश्वासन निमगून मागीर ताका अनुग्रह ताजेर केलें हांव. सो तें मागीर परत सांगल्या आतां तुका अर्थ जातस जिवनांत येवचें आसा. तशें आसतना इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योभ्यसूयति. वय न्हय आतां इतलें कले बरें मेळ्ळ्यार आमकां खुशी जायना फुडें आमी दुसऱ्यांक दाखयता तीच पळय मित्रांक आनी हो कसलो हांव उपदेश दिला ते सगळ्यांकय सांगचें आसना. तांकां अर्थ जायचे ना. कोणाक सांगचें अधिकार आसल्यार. सो पयलीं कोणाक सांगूनच म्हूण सांगलें पयलें. इदम आमी आतां उपदेश दिल्लेलो न तपस्काय तप करना तेल व्यक्तीक उपदेश दिवं नाका ताका ग्रहण जायच ना. आयकल्लें सांगल्या पुरुषोत्तम योग खंय कसले अर्थ जायच ना.
न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन. भक्ती नातेल्याक देव नाका. इदंते तप कल्याक ग्रहण जायना पडता. आत्मसात करका आम्ही तप करका पडता. हय गुरु बेडा पार कर देंगे मग तितल्या मात्र जायना. उपदेश घेवन आम्ही ते क्रियान्वित करका पडता जीवनांत हाडका. म्हणून तप करना तेल्याक सांगले अरे इट विल जस्ट रिमेन एक इंटलेक्च्युअल कॉन्सेप्ट मात्र. आणि भक्त न अभक्ताय भक्ती ना जाल्यार उपयोग ना अशीच शास्त्र चिंतन करतलो. आणि मग खंयकी वतल गाडी. न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयती न च अशुश्रूषवे. शुश्रूषा करतात नव्हे सेवा म्हणतात आम्ही. वस्तुतः गायांगेल सेवा म्हालगड्यांगेल सेवा जाल्यार गुरूंगेल सेवा करतना कल्या करता ती शुश्रूषा. श्रोतुम इच्छा. बुभुक्षा मेरी खावची इच्छा भूक. मुमुक्षा मेरी मोक्ष मेळका म्हूण इच्छा. शुश्रूषा में श्रोतुम इच्छा. श्रोतुम में ऐकूंची इच्छा. ऐकूंची इच्छेन सेवा करतात हो. म्हाका ज्ञान दी. देव कसले म्हूण म्हाका एक कळिता क्यावं. हांव कशी भक्ती करका म्हाका जिवनाच कशी उद्धार जावंका हांव ऐकूंच्या आयला. श्रोतुम इच्छया प्रेरितो हम आयला हांव म्हण तशी शुश्रूष आशिल्ल व्यक्तीक मात्र उपदेश दी. अशीच अरे हांव तुका दिता ज्ञान दिता मागीर तो आयकतलो अजीर्ण जातलें एकाचीक जाता. तप करतल्याक भक्ती आशिल्ल्याक शुश्रूषा सेवा. आनी ते शुश्रूषा करतना वस्तुतः सेवा करका पडटा. अहम 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 म्हळ्यार चिकेच एक बगले दवर न्हू. सेवा करतना अहम म्हळ्यार एक क्षुद्र अहमाचें बरें जावन आशिल्लें एक तत्व प्रकट जावच्या सूर जाता जिवनांत. त्या माधुर्य ताच आनंद याना फुडें स्वस्थ जावच्या सूर जाता चित्त. न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयती. आनी एक सांगया असूया. असूया मेरी असूयाग्रस्त. असूया मेरी गुणेशु दोषदर्शनम. बरो गुण आसा जाल्यार तांतूं दोश पळोवचें. कल्याक पोट वायट जाल्यास का जाळ सुफाव आसा ती वय नव्हे. बरें आसा जाल्यार एक मित्रय आसता ती. एक मित्राल बरी प्रगती जाली. हांवें म्हणलें तो तुगेलो मित्र नव्हे बरें जाता आसा. वय वय बरेंची आम पयलोन मित्र हो स्वामीन वय वय जाल्यार तें तेका उर कलेपूण एक काड्डी घालची. असूया म्हणटा ती. ते कल्याक आसता. गुणेश गुण आशिल्ले कडेक दोश दर्शन करचें ताका असूया म्हणटा ती. दोश असं सांगलें विंगड खबरी. प्राय तें आंतरीक एक दौर्बल्य अच्छा दुःख कपट जाळ म्हणटा ती मात्सर्य हाजमीत आसता. सो अशी आशिल्ले मनशाक हो उपदेश दिवं नाका. अभित असूयती कल्ले हो दोश आसा ताजें एक समाधान केन्ना न्हय तशी कशी ना हें कशें आमकां करूं जाता. कसलें ना जाल्यार ह्या युगांत तूं इतलें सगळें पुजा करची आनी जप करचें साध्य आसलें सत्य युगांत कर कसले पूण एक दोश उलयता दाखयतले मनशाक हें उपदेश दिल्यार कसले अर्थ जायना. सो आमी आतां कल घेवचें आसता. तप करका भक्ती आसा ती पराभक्ती जावंका. एक सामान्य भक्ती आसा देवांत विश्वास. अशी भक्ती जावंका आमकां आदर्श आसा ती. सगळें त्याग कोण बशिल्ले ज्येश्ठ समाजाचें एक बर जावंका म्हणून तशी एक भक्ती विश्वास देवांतूं म्हज्यांतूय यावो म्हणलें एक पराभक्ती. देवाल सेवा केल्यार बर जातवय. ओ देव सगळें बरेपणाचे स्रोत तावडी देवालींचें म्हाका दर्शन पूर्ण अनुग्रह केल्या जावन आसा. मानव शरीर मेळ्ळें तावडी म्हणून तशी एक पराभक्ती कोणाक आसा कल्याक आमकां येवन वच. आमी प्रयत्न करचे. अनुग्रहीत है समाज ताचे खातीर तप करका भक्ती आनी मागीर सेवा आसा. थोडें हांव आयकलां आतां हांव घार वचून करता. घार वचून करी जाल्यार परत परत येवन गुरू सेवा मठांतूं आश्रमांत येवन करका पडटा. ना जाल्यार अंतकरण शुद्धी जायना. केन्ना अहंकार खेळ खेळता आसा केन्ना आपणाक चिकल की ओ व्हड मस्त प्रगती जाल्या म्हूण एक भ्रमीत करता अंतकरणाक हो अहंकार कळना. ते गुरू सन्निधीन तुमची हगूर हगूर अहंकार कल जाता. एक सात्वीक अहंकारपणी जाता आनी तो अहंकार देवाक अर्पण करूं येता. हय की ना. अहंकार म्हाका विंगड न्हय पळय. हांव म्हळ्यार हांव कशी आसा हांव तुगेलोंची म्हणचे एक
सामर्थ्य येता, लचक म्हणटा ती तशी येवंका ती भक्ती, तशी एक सेवा करची एक इच्छा, आनी मागीर सगळे कडेन गुरुदर्शनच जातस, दावालेंच्या अनुग्रहाचो अनुभव जातस, तो खंय दोश करचो? दोश करचे कले प्रश्नूच येना. अर्जुनाक विश्वरूप दर्शन सगळं दाखयना फुडें, ताका एकच इच्छा, इतलें मेळ्ळें म्हाका जाल्यार आतां जीवनस व्यतीत जातना परत सुख दुख भोगतना हांव कले विसरले आरे म्हूण तो निमगेता. केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया, निरंतर तुगल चिंतन कशी जावचें म्हूण ताका उपदेश दिला. ते अनुस्मरण म्हणटा ती अशी स्मरण म्हळ्यार ओ आमी 10 वर्स पयलीं हांगा आयलीं अशी. अनुस्मरण मग व्यवहारान सुद्दां आत्मक अनुभव जातस आनी एक व्यवहार दिसतस. सो ते गुरूंक गेले अनुस्मरण करतच व्यवहार करचें आमी शिकता ती. थंय मागीर दोश आशिल्ले नाक्क जाल्यार दोश दिसना ती. एक परिस्थिती आसा हाजें समाधान कशी म्हणून प्रार्थना करची, स्फुरण मेळटा, मार्गदर्शन मेळटा, मुखार वचचें. कौतुक कोणालें? त्या गुरुशक्तीचें, त्या देवालें. आमगेली कशी मार्ग प्रशस्त करतस, प्रारब्धवश जबाबदारी आसा, सुख दुःख आसा, हाजे प्रेमाक व्हरतस हांव देवा लोनची म्हणून म्हाका ते कशी विश्वास सुदी वयतस ही गुरुशक्ती म्हणून हो एक कौतुक करताची देवालें आमी जीवन व्यतीत करता ती. तशी तुमी हांगा करूंक आयल्यान ती एक स्थान निर्माण केल्ल्या. मठांत एक परिस्थिती व्यवस्था आसता, हांगा मठाचें सगळें आसा जाल्यार एक आश्रम सदृश वातावरण म्हणटा ती आसा. सो तुमी येवंका हांगा वस्तुतः कोरका, हाचो लाभ घेवंका ह्या स्थानाचो. तुमगेलें वैयक्तीक कसलें उपासन आसता ती तें वाडोवचें. हरड्ड प्रमाणार प्रतिदिवस हवन इत्यादी जायना. जर पुजेन भाग घेवचें, कलेक प्रणाली बसकारयल्या, व्यास पुजा, भजन संकीर्तन करना फुडें वाणीन तेच मंत्र स्तोत्र श्लोक नाव गुंजता हें मन में म्हणटा ती. मागीर शांत जावन बैसून तांची उच्चारीत करना तिले मनान तूं तो जप करचो, अंतर्मुख जावन ध्यान लावचे प्रक्रिया ह्या वातावरणान तूं उचित हें वातावरण हाजो पूर्ण लाभ सगळ्यांनी घेवंका. विलक्षण कार्यक्रम जाल्या ती आनी अत्यंत आमकां सहजतापूर्वक सगळें प्राप्त जालें. मस्त प्रिती आनी तुमगेले एक भक्तीयन पळोवन मस्त संतोष जाता आसा. म्हणूच आमी विश्वास करता ती की कसलो स्वाम्यांगेले एक संकल्प आशिल्लो, करुणामय तांगेले वात्सल्यपूर्वक संकल्प समाजान संघटीत जावंका, सगळ्यांक एक बरेपण जावंका. हांगा लोक येतले परंपरागत तांकां मठ गुरू म्हणना, तांगेले लाभ जावो. तशें उदार चरित्र आशिल्ली ती तांगेले संकल्प आतां सिद्ध जाता आसा म्हणून अशी घंटो कार्यक्रम हांगा जाल्लो. सो तुमी अनुग्रहीत परंपरागत अनुग्रहीत म्हणटा ती प्रत्येक सारस्वत तुमी कितलो लाभ घेवेन. एक तप याव जिवनान तूं तितीक्ष विंगड तप एक्स्ट्रा हांव कले करता आनी ताज्यान अनुग्रह भरपूर मेळता आसा, आत्मसात जातलें. तशी एक तप आनी तें करतना कर्कशतावे भक्तीपूर्वक हांव करता. पराभक्ती हाणू आयकूंच सामर्थ्य, कर्कशता काळजी इत्यादी सोडूं गुरुवचनाचेर अनुसंधान करचें सामर्थ्य हांव वाडयता आनी सर्वत्र दोश न्हय गुणदर्शन मात्र करता. आनी तूं कल्की रहस्य आसा, कल्की म्हाका दाखोवचें आसा देवाक म्हणूच एक अशी परिस्थिती मागीर कळटा तें रहस्य कळटा. देवाल हा तूं अनुग्रह अभय मुद्रा सर्वत्र प्राप्त जाता. तितलें प्राप्त जालें वरमुद्रा दिसताची जिवनांत तूं त्या प्रत्येक साधकाक मेळका म्हणून आमी गुरुचरणी देवाल चरणी प्रार्थना करता ती. आतां एक सान भजन करुया. मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद
गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद फास्ट करें मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद कमला वल्लभ गोविंद गोविंद कमला वल्लभ गोविंद गोविंद कृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद कृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद
वसुदेवात्मज गोविन्द गोविन्द वसुदेवात्मज गोविन्द गोविन्द यदुकुल पंकज गोविन्द गोविन्द यदुकुल पंकज गोविन्द गोविन्द सकलासुर हर गोविन्द गोविन्द सकलासुर हर गोविन्द गोविन्द संवित् सुधाकर गोविन्द गोविन्द संवित् सुधाकर गोविन्द गोविन्द मुरहर गिरिधर गोविन्द गोविन्द मुकुन्द माधव गोविन्द गोविन्द मुकुन्द माधव गोविन्द गोविन्द कलिमलास्तविवेकदिवाकरं समवलोक्य तमोवलितं जनं करुणया भुवि दर्शितविग्रहं मुनिवरं गुरुव्यासमहं भजे। कलिमल अस्त विवेक दिवाकरम कलियुगत सूर जातस विवेक बुद्धी अस्त जातस लोकांगेली हें पळोवन करुणया अत्यंत करुणाने अवतरित जाल्लेलें हें विग्रह आमकां प्राप्त जालें। भगवान वेदव्यास व्यवस्थाची ती करूंक अवतरित जालेली। पयले काळांत आपणाल शाखा आनी द्विवेदी चतुर्वेदी म्हणटा ते 4 वेद इत्यादी शिकतालीं। आतां आपणाल थोडे पूण शिकल्यार बरेंचें म्हण तशी विभाजन केलें वेदांचें आनी तत्त स्थानार वचून ताजे स्थळ महिमा इत्यादी घेवन पुराणांची रचना केली। भारत वर्ष ऋषिभूमी म्हणून तशी आमकां सगळं प्रस्तुत करून दिलेलं आहे। गुरून तूं आचार्यान तूं एक प्रतिनिधी जावन आशिल्लो भगवान वेदव्यास हो। सो तांगेल सानिध्यांत आमी कल करता ती ते आपापणाल क्षेत्रांत तूं कल्ले आसा थंय एक सामर्थ्य प्रदान करता ही शक्ती। सो तशी आमकां सगळ्यांक तें एक अनुग्रह मेळ्ळो। सगळ्यांनी प्रत्येकान विंगड विंगड कार्य करचें आसता जाल्यार तांतूं सुद्दां एक सामर्थ्य व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम म्हूण आसा खंय तांणी प्रवेश केली सगळ्या क्षेत्रांत मार्गदर्शन केलें। सो आपणाक अधिकारानुसार आमी तप करता ती भक्तिपूर्वक करता ती कर्कशता हाणा ती एक जिज्ञासा कल्याक सांगले आसका आत अर्थ जाय न्ही जाल्यार आपण अर्थ कोण घेवंका कल्याक आपणाक श्रद्ध आसा आनी तूं हित आसची बरेपण आसच म्हणून एक निश्चय दवरून श्रवण कोर न्हू मागीर हृदयंगम कोर न्हू आमी सर्वत्र गुणदर्शन मात्र करतात म्हणून एक संकल्प घेवया आमी निमित्त जावन अहंकार ते हांगा केलें हांगा येवन सो आतां निमित्त करून आमगेल हातान बरें कार्य आपणा खातीर कुटुंबे खातीर समाजा खातीर राष्ट्रा खातीर जाल्ल्यार भारत वर्ष दुसऱ्यांगेल बरेपण जाताची। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात। आज ही व्हड एक दिवस, किती व्हड दिवस आमगेल्या स्वाम्यांनी आमगेल्या वेदव्यासाक प्रतिष्ठापन केल्लो दिवस, 35 वर्ष फुडें केल्लो दिवस। आज 35 वर्ष फुडें प्रतिष्ठा पळयलेलो मनीस आज हांगा आसा ती खंडीत आसा ती प्रतिष्ठा। तुमी उडगास केल्या रे कशें आशिल्लें हें वेदव्यासान मंदिर ते वेळेरी हरिद्वारांत। आज ते वेदव्यासान आमगेलो समाज कशें आशिल्लें, आमगेल्या समाजाक कशें उद्धार केले, आमगेल्या हांगाच हे हरिद्वार क्षेत्राकच नाजाल्यार आमगेल्या देशाकच ताण कशें बरेपण केलें म्हणून एक आत्मावलोकन केल्यार रे सर्वांकय कळटलें। कितें आई प्रतिश्ठा करूं कारण स्वाम्यांनी आमगेल संस्थाना आराध्य देव कसलकीच केशवेन स्वाम्यांनी अत्यंत पुण्य संपादन करून अत्यंत तपस्या अनुष्ठान करून ते काशीन तो पंचगंगा घाटार पंचगंगा 5 गंग मेळत खंय पा एक नाही थंय ती पंचगंगा घाटार स्नान करचे ना तांकां तो वेदव्यास प्राप्ती जाल्लो। तांकां मेळ्ळो देवाक आणू तांकां आणू मठान दवरलो ताचे फुडें संस्थाना आराध्य देव कसनकीच विजयन स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केलेलो। यादवेन स्वाम्याक तांगेले शिष्य केशवेन स्वामी प्रभू रामचंद्र ते वेळेर वेदव्यासा दिल्या तसो तो मागीर संस्थाना आराध्य देव जावन इत्या ते देवाक आमगेल्या समाजाचेर अनुग्रह केलेलो, आमगेल्या संस्थानाचेर अनुग्रह केलेलो त्या देवान तो प्रधान जावन सुका सगळे आमगेले भारताक आमगेले भारत शब्दा वरचूं भारतः भा मेला प्रकाशू तंतु रथ असेल आमी सगळेच आमगेल्या सनातन धर्माक उद्धारक ज्ञान दिवच्याक येयलो अवतारू। आज आमी सनातन धर्म आमगेलो कसं न्हय आमगे मूल ग्रंथ कसं न्हय म्हूण सांगता जाल्यार ते आसा जाल्यार ते वेदव्यासाल निमित्त। गौतमस्य ऋषेशापात् ज्ञानत्व ज्ञानदांगदे संकीर्ण बुद्धयो देवाः गौतमाले शापान खंयपा एकालांतू हांगा सुख कसनेची क्षाम येयलो खंय कसने ना खंय जले गौतमाले ऋषीले आश्रमा मात्र कसकी तगेल तबो बलान कशी सरस्वती नदी सारस्वत ऋषी असली की तशीच गौतमाले मस्त विस्तारणी करू वचना थी जाल्यार एक सान रुपारी
ते वेळेरी तगेल वेळेरी तंग मात्र संपूर्ण कसं नाही ना सर्वे ऋषीश्वर तांगेल तपस तांणी तपस करचे कित्याक तांगेल स्वार्था खातीर नाही तांकां कसं नाही मेळ का तांकां देवाल मोक्ष मेळ का ना देवाल अनुग्रह मेळ का म्हण ना म्हण आमी सांगना ती जाल्यार तागेले प्रधान उद्देश ते लोकांक बरेपण जामका सर्वे संतु निरामयाः कोणाकच रोगे न तिरपका तावळ निमगोच्या बरय तांणी तपस केले जाल्यार मागीर आमकां रोग येता त्या न्हय आमगेल ऋषीश्वर काय ना तिल म्हणले की आमकां काय ना तांणी ताका उत्तर दिलें नस शास्त्रांत कसं नाही म्हळ्यार तागेलें प्रारब्ध जाल्यार तांगेलो उद्देश आसा ते उद्देशा निमित्त आमी मस्त बरेपण आसा आतां उदाहरण सांगता ती कोरोना सगळे लोकांक अमेरिके वेल्यान हाडले न्हय इंडियाक मागीर करचे समजता आमी ना म्हूण सांगना ती आमगेले आमकां कशें देवान राखिलो आमगेले देशाक मस्त राखिलो अमेरिके वेल्यान हाडल्यान खंय तांगेले मेडिकल फेसिलिटी कितली होडी आमगेले कसल फेसिलिटी युरोप हाडल्यान खंय आमगेले ते सगळं देशा भारता देश इथे आमगेले ऋषीश्वर कल्याण ताचे फल आसता ना म्हूण हांवें एक उदाहरण सांगिन खंय वचना तेंदुकून तांणी केदनाय ऋषीश्वरान तपस करची कित्याक सगळे लोकांक बरेपण जामका तांणी पुराची गौतमाल आश्रमाक गेले गौतमाली आश्रय घेवच्या गौतमान भारी कुशेरी ताका राबोवचे आशिल्लें तांकां जामकां जाल्यार वेवस्था पुरा केली हांगेले भितर सुरजेले आसतना मनशाक इंद्रादी देवा सोणाकय मागीर ऋषीश्वरांक तांकां आयज दिसन हेमनाथ आतां पुरा सगळेची प्रपंचां पावसू इत्यादी सर्वे येयलो आमकां आश्रमां वच्चा आज तांगेले आश्रमां वच्चा म्हणल्यार गौतम सोना तांगेले मनांत येयलें तांकां अन्न दिन वाडोवचे पुरा दिवची गौतमान आमी तपस करता ती प्रपंचाक तपस करता ती चांगा खातीर जाल्यार थोडे वंटवा काय वता गौतमाक हांगा तुका चुकोम गा हेच वेळेरी पार्वतीने एक काम केलें खंय गणपती पेटेन खंय एक काम करी त्या ऋषीश्वरां भितरी चिके हें घाली फण घाली हें सगळें प्रपंचांनी ताणें केलें खंय एक गाय पेटयी एक तणा गाय करी तणा गाय करनी पेटयी ते तणा गाय करचे ना ती ते गौतमाला ऋषीश्वराले गाद्यान सोडी ताका जीव दी सोडली खंय खात आशिल्लें खंय गौतमान पळयन खंय पा ताणें इतलें केलें की एक सान एक फातर काडलो न्ही अशी एक उड्डयलो तिका धामधामच्याक तो गायक लागल खंय लागल मात्रार ती गाय थंय मेली खंय ऋषीश्वर धांवन येयले खंय ओ हाणें गोहत्या केल्या गौतमान आनी हांगा राबच्या ना भायर सरून चमकल खंय ताकाय मनां बेजार जालें इथे आमी थंय राबिल जाले ते वरलें ऋषीश्वरान तांकां गोहत्या पाप येता तागेलें अन्न खाल्ल्या हारी आगेल मनांत बेजार हांव गोहत्या केली मो हाका परिहार ती करचे ताणें तपस करूं सुरू केलें खंय महादेवाक मागीर गो दत्तम वारी इति गोदावरी सीता गोदावरी तेन्ना तिका दक्षिणांतुली गंगा महादेवाल मातयार दुखून येयलेली गोदावरी येयली खंय आनीक ते तण आंदू हें न्ही जालें ते गायक
मोक्ष दिलो हांव पाप मोचन जाली शुरवे ती करता पुढे रोग येता रोग येणे कोणी मनीस असवे ना शुरवे मात्र खाता तर रोग कसो की आता तापस जाल्यार तापा संबंध बदल मात्र खाता मागीर ते ताप कशे येयला म्हूण पळोवचें ताजे फुडें पळयना कार्याक फल दिवचें कारण मागीर सोदुचें आनी पळयलें एक फात्तर बीन तुजे फुडें गाय मरतुवे हें कसन पाप मागीर पळयलें ताणें ध्यान करून पळोवचें आनी हें म्हाका ऋषीश्वरान केलें का मिगेल आश्रमा राबून म्हाकाच अशें केलें हांव तुमी तबली कूडले शाप दित खंय तुमी शिकिल्ल पुरा ज्ञान ज्ञान वाड्डो अज्ञानाक ज्ञान जान लेको ज्ञानाक अज्ञान जान लेका तेता गौतमस्य ऋषेः शापात् ज्ञानत्व ज्ञानदाम गते ते वेळेर मागीर पुरांगा ते म्हूण सांगून पुरा जाणांक न्हय केलो जना मात्र आमगेल धर्माक ग्लानी मोड आमचें नाश म्हूण सांगिल्लें ना नाश करूंक जाय आमकां जाल्यार कितल वर्ष कितल हजार वर्ष हे भारतांत आमगेल हिंदू सनातन धर्म नाश करता म्हूण प्रयत्न केलो जाल्वे ग्लानी येता ताका ना म्हूण आमी सांगना ती तशी ज्ञान आ जाल्यार मोड आमचें सूर्यप्रकाश आमचें ना मोड सूर्य ना जायना मोडा निमित्त सूर्याचे शक्ती कळ्ळा ते वेळेर हांगा प्रपंचार आशिल्ले देवांक पुरा दुख जालें की हांगा ज्ञान वाडल्या ज्ञान जे आमकां कोणाल वचचें देवाल वचचें तांणी पुरा गेली खंय वचून देवाल प्रार्थना केली देवान सत्यवती आनी पराशराक निमित्त करून कालप्रिया क्षेत्र कल्पी म्हूण सांगतात देवान अवतार घेतलो खंय शुरवे तागे नांव इत्तें कृष्ण द्वैपायनू कृष्ण आनी द्विपार जालोलो मागीर जालें खंय जालें कूडले तो उपनीत जावन अवतार घेतल्या आपसूल सांगेन खंय पराशराली हांव हांगा तुका भायर सोडून वता ताणें सहज न्हय आवसू एक वंटेर बेसयता हें पुराणा ना रे पुराणा पुरा महाभारतांनी मेळ्ळा हें तुमकां जाल्यार कोरका एक सांजेर जाल्यार आवसूक आत्तां नासच्या परत कंगारू न्हय करचें मनशांनी मना वचन तुमकां न्हय आमी चेड्डाक पट्टोवन दवरचें नात तेजे हुनसाण दिवचें ना आतां एक बॅग दवरचें त्या बॅगांचेर चेपुचें तें चेडू अशी बेसता गळो अशी वचूं ना तशी वचूं ना मागशी वचूं ना ते चेड्डाक आवसू लागीम का म्हूण दिसका की दूर वचका म्हूण दिसका पळया कितल कठोर ब्रिटीश फॉरेन आमगेले कितल की रोडार आतां विंगडस आनी कसन की विंगडच आतां खाक्या मारचें ना चेड्डाक आतां पयले गाडी आसा त्या गाडयेर बसोवचें बाम्मो आनी कानान तें दवरचें चेड्डाक अशी दवरचें तें तांडून व्हरचें चेड्डू चेड्डा वाटेर आवसूल वाटेर मागीर थोडे वर्ष जाल्यार चेडू सांगिल्यार आयकना म्हूण जालें आमी निंद केलेली न्हय बनावरा आज पेर आमी हाडटा एक पेपरार आर्टिकल वाचिल्लें ते चेड्डाक आवसूल हुणसाण लागत तशीच ताजेर मोग चडटा आतां नवे स्टडी आमगेले मालगड्या हें स्टडी ना आशिल्लें रे ते व्हड पेटंट घेयनी न्हू तांणी हें ऋषीश्वरांनी
सांगेल तत्व आसता चेरडाक आवसूक ते चेरडाक कितले पळया तूं ते आवसूक खाक्यान धरलेले वेळेरी नाजाल्यार ते कितले चंदूक पट्टोवन धरता पळया ते आवसूल हुणसाण मेळचे खातीर कितले असो ते रडता कितले सांचेर डो कोणाले हांगार गेला रे ते आवसूल हुणसाण लागला रे कशी त्याचेर डो रडना रबयता आम्ही कोणी मना व्हरताय की आम्ही उरलेल्या रे आता समजायच ना आता नी असं ते मनाक गेलं आम्ही लोकांचे आम्ही कशी उलोवचे म्हटल्यार लोकांनी मुय आड कोर आमगेल्या स्वाम्यांनी तशी उलोवचे अशी न्हय तेज आमी पळयल्या तशी चेरडाक लागीं दोरका म्हण आसता चेरडा ओंटी बेसुका तशीची सत्यवतीक देवा वेदव्यासाकय शिरके बेसोम गा म्हणून दिसन खंय तें बेसेल खंय तेंची रुपार कल्पीन तसूची तशी थंय वाडलो जाल्लो देव बा थंय राब्बानी खंय आवसूल बापसूल काय भायर सोडून चमकोल खंय बा बदरेक चमकोल शुरवेक अस्त व्यस्त जावन आसले प्रप्रथम जावन केल्यानी ते वेद विभाग आनंदावै वेदाः वेद म्हळ्यार अनंत इतले न्हय ऋग्वेदम कृतवान प्रभुः ऋग्वेद म्हळ्यार आज आमकां इतकी 8 अष्टक आशिल्लो तो म्हणल्यार ते आमी न्हय इत्या आमगेले हे कलियुगांत तेमचे जनाल मात ते भारी बुद्धिशक्ती उणे सान करून दिले काय ऋग्वेदू यजुर्वेदू सामवेदू अधर्वणवेदू एकल्या निमगी न्हय 3 वेद मस हे 4 वेद खंय दुखून येयलो ऋग्वेद आय तिके आसा यजुर्वेद आय तिके आसा सामवेदांकांचे की मंत्र आसा तेच मंत्र तर अधर्वण वेद आसूचे विंगड वेद ना ताका जांबालील निमित्तच्या पुरो ना म्हणून सांगना ते तशी तो वेद विभाग केलो वेदा वर तू करची कसा रे ताका वेदार्थ निर्णायक जान ब्रह्मसूत्र निर्माण करून दिले वेद होडू ब्रह्मसूत्र सांग कशी करचे अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम आमकां दिसच्या बरो ओम ओम अधातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम एक सूत्रांत तूं कितली वेद इन्क्लूड जाले नाका हेच एक सूत्रांत सगळेच वेदार्थ निर्णायक जाले वेद विभाग केलो उपनिषद ते वेदाचे अंग मागीर इतिहास निर्माण करून दिलो पुराण निर्माण करून दिले सर्व दिले इत्या आज आमगेले सगळेच सनातन धर्माचे मूल जावन आसली वस्तू हे सर्व दिले ना ते वेदव्यासान तूच वेदव्यास आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव सर्वांनी आमगेले हिंदू सनातन धर्माक प्रधान देव तो वेदव्यासा पूजून कोणे नाती खंयचे संन्यासीनी चातुर्मासा बेस काजले ताका आराधन करपाचीच ताका पूजन करचे तो वेदव्यास सर्वे केल्या ताना 5000 वर्ष जाता ती 5000 वर्ष म्हळ्यार इतिहास म्हळ्यार षट्शतवर्षीय व्यास धृतराष्ट्रम अजीजनत म्हणस धृतराष्ट्र 600 वर्ष असूचे खंय वेदव्यासाक 600 वर्ष असूचे खंय धृतराष्ट्रा जन्म 5000 वर्ष जाता ती अभिषेकू इत्यादी सर्वे केलो
स्वाम्याला मन नाहीले हे अभिषेक केले जाल्ले नित्य एक स्मारक कसं नाही कोर का नव्हे कोणेही करनी वेदव्यासाक तर मिजार मुकुंद पै तोंगे रप्ताल सप्तऋषी आश्रम ठाणे आपणल स्वामी हांगा एक जाग अशी सप्तऋषी आश्रमान तू स्वाम्यान येयले पळयलें मागीर एग्रीमेंट केलें मागीर देयनी तो कसं नाही उलयना मागीर पंजाबी एक सारस्वत आशिल्लो तंतू ताका स्वाम्यान सम बरयलें थोडे दिवस भितर जावन वेदव्यासाक हांगा प्रतिश्ठा स्वाम्यांनी हांगा वेदव्यासाक हाडलो लास्ट रबील गीता कुटिरा फुडें ताचे फुडें सर्वेर आमचे सप्तऋषी आश्रमा आज जाल्यार तांणी आमगेले वेदव्यासान रब्बीन कूड आनीक ना आनीक तशी आसा दिसता तांणी आतां तें जाल्यार आमगेले देवा कूड आसा थंय रब्बिलेले देवान आयच्या दिसाक येता कोणाक रूम पब्लीक दिना तांणी बंद स्वाम्यान थंय दुखून थंय वेळार आसूचें ना आमी वेदव्यासा प्रतिश्ठ करून गेली आनी शी केल्यार ते राबता न्हय इथे पण कोर का न्हू ताका 2 दिवस स्वाम्याक मन जालें कित्याक 1 घंटा पुरो श्लोक करूं देवान तसले एक अनुग्रह स्वाम्याचेर केलेलो इथे आम्हाला स्वाम्यान शिक्षणाची श्रीनिवास शास्त्री म्हण आशिल्लो ताणी ती करची पळयल्यार अर्ध लायन बरोवची खंय पा अर्ध लायन सोडची खंय आनी अर्ध लायन बरयतलो आनी अर्ध लायन ते अर्ध लायनान स्वाम्यान श्लोक करून दिवंक ताका तशी स्वाम्या श्लोक करची म्हळ्यार भारी खोशी शुरवेग केल्या पद्मनाभ पुराणिका निमगीर खे स्वाम्याली स्वामी आमगेले वेदव्यासा की एक बादरा सुप्रभात नाकव्या अरे आम्ही केले नसमू ऑलरेडी नाही म्हणताय स्वामी एक दिवस म्हणला जाले ना रे नित्य म्हणताय जाल्यार आमी दिताय तुमकां दिले स्वाम्या श्लोक करचे मला खुशी 1982 तू स्वाम्यान ऑपरेशन 10 घंटे ऑपरेशन जाल्लें ऑपरेशन जाल्लें पुरा जाल्लें मागीर रेस्ट न्हू मस्तका हाड अशी बेसचे व्यायाम ते वेळेर अशी बेसले वेळे वेदव्यासान सहस्रनाम केले ते वेळेर न्हू तो बेसूं ना म्हूण स्वाम्याक ते करचे पळय खुशीची हें जालें हांगा सुचना आमी वेळ वतस हांगा सुचना 2 दिवस फुडें आमी तें कोरका देवाक शाश्वत ध्यान चलचें तशें जावं आमकां तशी व्यास ब्रह्मस्तोत्र न्ही प्रार्थना स्तोत्र म्हूण केलें आनी प्रतिश्ठ जाल्ली नित्य आरती जाले नंतर व्यासरूप ज्ञानाभय प्रदानेन प्रबन्नान उद्धर प्रभो म्हूण एक तुळशी दळ अर्चन कोरका रे पद्धती आदी चुलयल्या देवाक हांगा हाडचें ना गीता कुटरा देखून हांगा हाडचें ना इत्ते म्हूण पावसाळी वेळ न्हय हो वेळ थंडे वेळ हाडचें ना देवाक येणे तस खंय तर स्वाम्यान फोटो आसता देवाक पुरा माथ्यार दवर सनसनाची किटी पोण पळयले मनीस आसा ते तांकां सांगिना उडगास काडा ती देवाक हांगा प्रतिश्ठ केली देवान मागून घेतलें स्वाम्यान ते देवा देशाक बर कर रे देशाक बर केलो आमगेलो समाज कशें आशिल्ले कश्टां भितर कश्ट आशिल्ले देवान उद्धार केलो ज्ञानाभय प्रदानेन प्रबन्नान उद्धर प्रभो ज्ञान अभय ज्ञाना भितर पुरा अभय अभय म्हळ्यार भय नातीन सर्वांतून भय नातीन उद्धार कर रे
तसल देवाल प्रतिष्ठा वर्धंती खंय प्रतिष्ठ केले आता का 70 तपस करची ये जाग्यार इत्या हाका नाम सप्तस्रोदस भागवतांत गंगेक भगीरथ घेन तस काही त्या वेळेरी 7 ऋषी आमगेल मूल पुरुष ऋषीश्वर तांणी मागीन खंय ऋषीश्वरांनी एके मिगेल आश्रम मुक्कावला न गंगे तू एमगा होळका ते दुगू नाका 7 वर्जान हांगा हरिद्वारा पंच पुडेच थोडे ऋषिकेश दुगून मुखार येयल्यार ही गंगा 7 वंट जाता कित्याक म्हगल्यार ते सप्तऋषी प्रार्थनेक आज जाल्यार तुमकां 5 मेळच्या पुरो 7 आस ना लुप्त जाल्या मला पावसाळी एकडे तेकडे जाता ಸ್ವಲ್ಪ 7 कवरंगा मला 7 गंगा मेळत म्हूण जाले हांगा वचून मुखार हांगा आदकून एक अर्द फर्लॉंग गेला पुरो ही पूरा गंगड एकड जान हरके पवडीत एक जाता आमी कारार वचून दूर जाता स्नान समुद्र नदीचे तीरार गेल्यार 1 किलोमीटर वाटच मशिनान तशी सप्तऋषील आश्रम एके ऋषीश्वराल आश्रम मंगा मैथिलीय संवाद जलोलंगाश भागवतांत कितलकी निर्णायक तसले क्षेत्रांत स्वाम्यानी वेदव्यासा प्रतिष्ठापन कशी बसयल्या तागेल पुत्र शुभ शुग म्हळ्यार कोण वेदव्यासू आगेलो विष्णू अवतार शुगू रुद्रांश ताका इत्याक देवान भागवत दिल्लेन उपदेश दिल्लो वेदव्यासान इत्यादक मात्र दिल्लो विंगड सुनका अंकनी दिव्य आसीन जैमिनी दिव्य आसीन पहिला दिव्य आसीन इत्यादि दिल्लो भागवत ताका शुगमुगात अमृत पिबत भागवतम रसमालयम इत्यादि दिल्लो देवान लास्ट केलो बराण म्हळ्यार भागवत तें पुरा रसा आलय खंय रोस म्हळ्यार आमी मस्त रोस ऐकलेलो आसा खंयचे गोडशे तिखशे हें खंयचे रोस उपा ह्यो विंगड खंय सप्तम रसू खंय आता एक पेर जाता एक पेर जमचण एक चांग पेर खंयचे की आसता मुगळत की तुमकां किरान कोत्ता मारलें ते किरान कोत्ता मारलें एक पेर खान पळया ताजी रुची आतांचेर डुबांक कळेश ना आनी बॉम्बे वाटेल्ल्यांक कळेश ना बेंगळुरा वाटेल्ल्यांक कळेश ना दिल्ली वाटेल्ल्यांकय जाल्यार ताजे ते फळाची रुची विंगडच किरान कोत्ता मारलें नसता ते चांग आसता ते खातीर दिलें खंय भागवत मात्र मुक्कारी परीक्षिताक परितः इष्यते इति परीक्षितः पोटाजूचन ब्रह्मास्त्र मारून काडूक अश्वत्थामान प्रयत्न केलेलो तो अश्वत्थामा कोण महादेव तागेल निमित्त देवान दर्शन जमचें तशें केलें न्ही पोटांत सूचना मोक्ष दिवची कोण ताणें तावळ ताका एक शिक्षाय दिवंक न्हय ताणें मारला अश्वत्थामान ताका एक लाभ दिवंक न्हय कोणाक महादेवाक ते खातीर खंय शुका शुक म्हळ्यार तागेलो शुक कशी म्हळ्यार एक निमिष सरी गोदहन जमचना भागवतांत विषय तो आमी सांगता आसती गोदहन धार काडू कितल गडी जाम का तितल गडी सर रब ना खंय ताणें तितल सेकंड सर रबचे ना खंय तसल तो
शुकू 7 दिवस पर्यंत परीक्षिताक त्या खातीर भागवत देवान उपदेश केलेलो की ताका 7 दिवस राबेलो खेळपा तेच खातीर की शुका दिलें आनीक विशेष जावन असेल रस आसा तो तसं शुकाक हांगा प्रतिश्ठापन केलो मागीर वेदाचार्य सर्वांगय पैलू वैशंपायनू जैमिनी पुरा जनांगय केलो एक पंत जैमिनी कई वेदव्यासा कई मला शिष्य गुरु संवाद जल के बा जैमिनी एक पंत केतना गुरुली हें करूं ना न्हय तागेल मन्ना ते खंय हांवें मस्त शिकला जैमिनी वेदव्यासान सांगीन खंय वेदव्यासान सांगीन खंय विद्वांसम अपि अपकर्षति भागवताचो ह्यो श्लोक आसा काणी केल्लेली विद्वांसम न अपकर्षति इति जाल्ले हिलारी जैमिनीन सांगीन खंय विद्वांस लोकांक कसरेची मालिन्य मन्ना देना म्हणून जैमिनीन सांगीन खंय वेदव्यासान सुरवे सांगीन मालिन्य वाडता जायत वाडना म्हूण जैमिनील वाद जोर वाद जायत तुका सांग आतां केलो विशयाक तवळी उत्तर दिवच्या ना काल अनुसरित जान उत्तर दिवंका म्हणस एक पावसाळी दिवस केंपा जोर पावस खंय जैमिनीन खंय की वत्तस रानांत व्हड महिला रे व्हड पावस आयला मिंचू हें तें जैमिनीची की भिल्ल खंय प्लेन खंय काळोख आसा मिंचू आजे पळयच्या आनीक दूर एक घर दिसन केपा चमकल खंय थंय एक उजवाड दिसता एक दिवो जळोनस चमकल खंय ते चमकलो थंय आसूच न्हय तिजाले थंय एक बायल मनीस आसा आनका न्हू एक ऋषीश्वर येयला ते बायल मनशेक तिका आपेल भितर वस्त्र दिल्लें पुस्सीने पुरा जाल्लें च्या हाडिल्लें आतां मला च्या तुमकां तेंची सांगता न्हय च्या हाडिल्लें पुरा जाल्लें चिकी जाल्लें हागे मन चंचल जमच्या शूर जालें आण इतकें केल्लें म्हगेल्या रे ये जैमिनी ना ते बायल मनशे हाता जोड धरला आत्ता जोड धरले निमिशाक ती नाही ते वेदव्यास विद्वांसमपि अपकर्षते तसल देव तो म्हणांक गेलो तसल देव शिष्य समेत कस शिष्यांक जलरी सन्मार्गार वरच्यो देव तो मात्र आमगेलो देवा मात्र एक गुण सुचे महाभारतांत ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿ ಇತ್ತ एक क्रिमिनल कोरान वर्क्यान राज्यभार करेलो देव तो आम्ही म्हणता ती निमित्त मात्रम भव सव्य साजेन भगवद्गीतेन इत्यारी क्रिमी असेल काही बद्रिका क्षेत्रांतू वेदव्यास बमत आजी अस वचन एक क्रिमी धमतस की सर्व गेली भाष कळत ताका आणि निमगेन खंय इत्या धमतस तो धमतस इत्याक म्हळ्यार रे पळय एक शकटा शब्द ऐकू गाडी शब्द ऐकू येतस आसू ना कसं जालें न्हय पा ती खंयचे रोडा वयल्यान म्हूण म्हाका गोत ना
खंयी पण मिगेल ताजे चक्र मिगेल आंगार चढला री अमर्त मेल्ला री तुज्या लॅमनी मीन खंय पण मेलचे जन्मूच दुर्लभ तुका कसोल जन्म पोरमोड विना तुका गाणी ना कसले रुची ना काय ना तू मेल्ल्या रीत मंचेला रीत देवा तू अशी सांगचे माय मेलचे तूच दिमचे जन्म यो तूच मर म्हूण सांगता स्वा म्हाका अनुग्रह कोर गा जायत तुका आत्ता म्हाका मरण दिला रे तू मोक्षात दितव्या निगीन खंय मागीर ताण त्या किडी क्रिमीन आत्ता दिना तुका मोक्षू म्हणत खंय आनी तू म्हाका तुका 10 जन्मस प्रारब्ध कोणाच्याने चुकोवच्या जायना मर्दन कोरयात उपमर्दन च 10 जन्मस तुका मुखार जायत तेंच्या नाम दिता तुका उडगासान दिता शकट येता खंय बेला गाडी तो प्राण सोडता खंय मागीर एक जन्म जावन सुडे येन तें पुरा जन्म जावन मागीर तो रायजान जन्म आयत खंय रायजान जन्म आयमचे ना पुरा ताका पूर्वजन्म उडगास आसता खंय ते देवाली इच्छा पुरा सगळे राजभार चंद कोण करू वता हांगच्यानी मागीर वेदव्यासा वचून मेळता खंय मेळता मेळ्ळ्या नंतर आमी ती कोरका तू गेल धर्मान तू निश्ठ जावन राब तू क्षत्रिय शतात रायदेदी क्षत्रिय जनपदांक राय म्हळ्यार ते शसुकाम राया ताच्या शब्दाचो अर्थ तो नंतर सुख अनुभवी सुवासिल्ले रायू शतात दुःखात त्रायते कान कोणाक जनपदान जनान तो तर जनाल दुःख निवारण करचे तर रायू तांगेल दुःख निवारण करी यज्ञ हे सर्वे करी हे सर्वे करता लास्ट अंत्यकालारी देवत खंय ते रयाली आतां तुका मोक्ष जायना ह्यो जन्म 90 जाला तूं गेलो नेक्स्ट जन्म तूं ब्राह्मणू ब्राह्मणांत मोक्ष सुचे आतां तूं गेला तूं मागीर तेंच्यान ब्राह्मण जन्म येता मागीर अंत्यार ह्यो विसरता सर्वे विसरता ते वेळेर अंत्यकाला ते ब्राह्मणाक मोक्ष दिता तेंत सांगिल्ले क्रिमीयंत राज्यवाळीसी तसोल देव आनी तो कशी जनपदांक कदान वळेर कश्ट येता आतां कृष्णाक द्रौपदीन आपयलो यो रे कृष्णा तवळयली भीमान वर्डी करूंक हिका हिडुंबीक आलोचन केली खंय परिवेत्ता म्हण एक दोश येता वेदव्यास ते प्रत्यक्ष जात काय वर्डीकरी अर्जुनाक पाशुपदास्त्र हे करचे ना पाशुपत्र घे म्हण सांगून उपदेश केलेलो वच रे ते कश्ट येता ते वेळेरी वेदव्यासान तसो देव जनांक कश्ट कदान घेता स्मरण मात्रान आपोवंक आमोण ना आमकां अनुभव आसा न्ही एक 10 वर्ष फुडें आलोचन करा आमी सांगीन तें तसो देव तो आमगेलो देवा विशेष प्रतिष्ठा वर्धंती 35 वर्ष जाली हांवें ती हेच वेळेर कसले की सारस्वत संमेलन दवरलें हांगा तांणी 2 दिवस 3 दिवस भायर सरचे हांगा दुखून आसिल्लें आमगेले मनान दिसन प्रतिष्ठा वर्धंती एक उत्सव हांवें मनाक गेलो ते वेळार आमी गणेशाक सांगिल्लें दिल्ली सूचना अरे गणेशा तांगे निमगा तांगे प्रोग्राम आमकां गोतना मनाक गेलो निमगा कितें म्हळ्यार वचून हे प्रतिश्ठा वर्धन जावन तशी वचची तशी भायर सरची तशी इत्या एक आस कारण कितें म्हळ्यार आनी तांगेले प्रोग्राम आमकां गोतना
आम्ही रथोत्सवाक आमगेले मठा रथोत्सव म्हळ्यार हांगा यो असं कोंजाडी तूं दिसरांत ते विंगड जाल्यार आमगेले फाम्यानी रथोत्सव म्हणजे हें आनी फाम्याल मनान कशी म्हळ्यार आमी प्रत्येक गांवां भायर सोरून येतात वता ती आमी तांगेले पुरा विनंती प्रकार येता ती हांगा येता ती हांगा प्रतिश्ठेक तांणी आमी आपोवन ती नेमचे आमगेले रथोत्सवाक तशी हांगा आनी रथोत्सवा वेळेर ध्वजारोहण केल्या नंतर खंय वच्चा ना म्हणूनच न्हय तशी तागेले कळ्ळा न्ही गणेशान म्हळ्यार सिनाल सगळी न्हय सिनान म्हाजी हिरोचून जे आयत आमी तांकांय आमकां आयकोत तसो तांकांय कश्ट जमच्या पुरो आमी तसले आसूचे स्थानार वचूचे पूण मागीर आमकां विश्वास येता म्हूण आमगेले हरिद्वारा क्षेत्रांत आमगेले हे व्यासाश्रमांक कोण येयल्या की तांणी येयले कोणेय आज वरक्यान दुख्खार गेले ना ती हांकां दुखून वच्चे न्हू दुख्खार वच्चे म्हणल्यार वचका म्हूण दुख्ख इत्या आमगेले स्वाम्यान तशें केल्या आनी हांगा आसूचे एक विशेष वैभविता म्हणल्यार विशेष एक देवालयक सानिध्य आयज तुमी हरिद्वारा वचा ती भायर सगळे कमर्शियल आज वरक्यान आमी आमकां आश्रम जावन 20 वर्ष आमी मिनिमम एक 20-25 पण येयलेच तरी चडच येयलेलो आसा आज वरक्यान आमी तूं भितर येयला री आनी तूं भायर वचचें केदां म्हळ्यार येयले भितर जोडचें वचचें ना भायर वचचें इत्या म्हळ्यार आमकां खंयी वचका म्हणूय ना आज वरक्यान आमी ऋषिकेश आसरे वचचे न्ही एक पूण आश्रमा पुढे चमकले न्ही एक 2000 तितकीच आश्रमा मस्त वर्ष पुढे ते वचचे इत्या आमकां हांगा येयल्यार तितलें समाधान स्वाम्याक भारी खोशी स्वाम्याक खूश जेताल जाग जाले मागीर दुसऱ्यांक कोणाक खूश जनपदां जाव्यात आनी खंयचे स्वाम्या जाव्यात खूश जानत रपतले कित्या खंयचे स्वामी येता ती आतां अष्टमडे स्वामीन येता ती तांणी एमचे तागेल्या खंय मध्वाश्रमान तूं खंय रपचे गंगा आसतना एमचे आमगेले घाटात तांणी सांगचें आमगेले नाजाल्यार आमगेले जनाल सांगचें आसा पेजावर म्हणून नाव बंदरेन स्नान माडूत आली आमकां शिकोवंक जाय आशिल्लो मास्टर आसय इल्ली आमकां तो रामाचार आशिल्लो शिकोवच्याक तो सांगतालो तो आमकां एमचे फुडें तुमगेलो तो व्यासराश्रम हय स्वामी हांव निमगेन एक 8 दिवस रब्बो जत्व्याम तांणी सांगीन 8 दिवस रब का जाल्यार स्वाम्याल वचून निमगो गा म्हण हांगा एक दीम आसा 3 दिसा चड रब का जाल्यार स्वाम्याल निमगो गा म्हणल्यार ना जाल्यार दुसऱ्यांनी अशी तो सांगतालो निम्मत दादू तांकां पुरा जाणांक आमगेला हांगा आयत्या हांगाचें तें एक वातावरण हे सर्वे केलें स्वाम्यान अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकरः अर्चकाल प्रभावेन फात्तोर जलरी शंगोर जाता इत्या ह्या प्रतिष्ठाक यावत्तू कोणेय बडंबमान केलेले नाही हांगा आमगेल स्वाम्यानीची बेसून सर्वय धान्यादि वासश्चा बरो आनी इतर वासश्चा बरो सर्वय खंयी स्वाम्यान करप ना प्रतिश्ठे वेळेर पुर्णाहुती येतले प्रतिश्ठे करतले प्रतिश्ठा करतले त्या आमगेल देवान तेंचे आमकां यावत्तू केलें ना स्वाम्यानीच तेची स्वाम्याला एक मन न्हय हांगा आमगेन ते सोडका स्वाम्यान हांगा पावले 12 घंटे भितर कसली माधव स्वाम्याला दयेन पळया हांगा तशी स्वाम्यान वृंदावन जलरी हांगाचे सुचे आज हे वर्षाचे कसली तांणी प्रितीन आमी लेखता ती तांकां भारी संतोष जाला म्हणून हांगा विशेष इथे आम्हाला मुखम मनसिंडे कन्नाडी म्हणस केद्राई मनशान उतरान चुकोव्यात खंय पा जाल्यार तोंडा बॉडी लँग्वेजान चुकोवंक जायना तशी तांकांय भारी खुशी जाली आमी लेखता ते आमी विशेष जावन हे वेळेर मस्त काम जालें आसा
सारस सम्मेलन की ये वेळेर मस्त गांवांतुल्यान गामतुली प्रगामतुली पुराय देवाल की संस्थानाच की धर्माच की सेवा केल्या देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशी भारतीय रमण मुख्य प्राणान तशी आमगेले स्वाम्याल महाचैतन्यान प्रितीन स्वीकार करून सगळे समाजाक आनी के जलरी बरेपण जामचे तशी समाजा भितर प्रिती वृद्धी जामचे तशी तशीच आनी के जलरी आमगेल स्वाम्यान कसल कीच आमगेल सारस्वतां भितर एकत्र जाम का म्हूण आमगेल कसल की संस्कार आसा तो संस्कार आतां कोळचे तशी सर्वांक कोळचे तशी जाम का म्हूण स्वाम्याल एक मनांत आसून ते कसलकीची विश्व सारस्वत संघटन म्हणून केलेली ती काय जाल्यार विशेष बरेपण जमचे तशी समाजांत बरेपण हाडचे तशी देवान अनुग्रह करका म्हूण पुन्हा हा देवाल प्रार्थना करून आमी रबयतात. परिजन पालको स्वामी हरिहर रूपी श्री गुरुमूर्ति हरिहर रूपी श्री गुरुमूर्ति परमार्थक प्रेमी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा परमात्मा तु परम पावन परमात्मा तु परम पावन. गुरुपदेशु कोण की घेता